नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। तियात्र चालू असतानाच कला अकादमीत एसी व्हेंटातल्यान उदकाची गळती, पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी केली पळवणी, इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचेर सरकाराचे कारवायेचेर लोकांची नजर। सरकाराक विरोधकांनी सोडलो, कला अकादमीक रेन डान्स वेन्यू जाहीर करचो, विरोधकांचे थोमणे, ज्युडिशियल इन्क्वायरी, चार्ल्स कुरैया संस्थेक घेवन कला अकादमीचे ऑडिट करपाची मागणी। लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या पावड्यार 61% मतदान, रायबरेली, अमेठी सारखेले प्रतिष्ठेचे मतदारसंघ धरून 49 जाग्यां खातीर मतदान, बंगालात चड, महाराष्ट्रात उणे। अपघातांची माळ चालूच, स्कूटरीच्या सेल्फ एक्सिडेंटात बाणावलेचो 19 वर्सांचो सेल्सियस फर्नांडीस गेलो, उसगांवा लाकडाचे ओणके हाताळटना क्रेन कोसळून कामगार सोंपलो। इराणाच्या अध्यक्षाचे हेलिकॉप्टर क्रॅश, अध्यक्ष रईसी, विदेश मंत्री हुसैन गेले, अपघाताची चौकशी, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश व्यवहार मंत्री जयशंकरान उक्तायले दुःख, भारतांतय दुखवटो। गोंयांत मान्सून पूर्व पावसाक नेट, 24 वरांत मुरगांव सगळ्यांत चड, 2 इंच मायज पावस, पणजे 70, पेडण्यां, दिवचले वाठारांत पावसाचो नेट, येलो अलर्ट वाडयलो। मडगांवा दामबाबाच्या गळ्यांतलो भांगराचो हार चोरपी 2-2.5 म्हयन्यांनी सापडलो, शिरोडेच्या विकास नायकाक धरलो, बोवाळ नाका म्हणून मार्चांत जाल्ले चोरयेचो कमिटीन बोवाळ जावंक दिलो ना। कान्स फिल्म फेस्टिवलांत अंदूचो पाम डॉग अवॉर्ड, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल फिल्मांतल्या मेसी ह्या सुण्याक भारतीय मंथन चित्रपटाचे स्क्रीनिंग कान्सांत। This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। काल सांजे अकस्मात आयिल्ल्या पावसान कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमात धारो वतूंक सुरू, सिटां फुगलीं, लोक भिजलो, ऑडिटोरियमात तियात्र चलतालें। कला अकादमी कांडाच्या 9व्या अंकाची सोमारा पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी वचून पळोवणी केली। आता रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत सरकार नेमकी कितें एक्शन घेता ताचेर सगळ्यांची नजर। काल सांजे कला अकादमीत तियात्र आशिल्ले, ताच्या उपरांत सांजचो 5:30 सुमार पावस पडलो आनी पावस पडल्या उपरांत कला अकादमीचे जे ऑडिटोरियमा भितरल्यान एसी वेंटांतल्यान उदक पडपाक लागले। ताच्या उपरांत जे लोक तियात्र पळोवपाक आयले तांकां डिस्टर्ब जाले, ताच्या उपरांत सगळे व्हिडिओ व्हायरल जाले। ताच्या उपरांत आयज सकाळी पळयत जाल्यार पीडब्ल्यूडीचे ऑफिशियल्स हांगा आयिल्ले ते पळोवपा खातीर की उदक खंयच्यान पडटा ते। आमी तितल्यांक पावले, बट आमकां पयल्या परत ते सायडीक गेले। सो अशा तरेची सद्या पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स येवन हांगासर पाहणी केलेली आसा। आता पळोवया की रिपोर्ट कितें दितले आनी जी इन्क्वायरी जे पीडब्ल्यूडी मंत्री आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत ते कितें करतले आता पळोवपाचें पडटलें। स्टुडंटा खातीर कला अकादमीच्यान रुपेश रावत। नवे गळटे वेल्यान सरकाराक परत विरोधकांनी सोलूंक सुरू केलो। कला अकादमीक रेन डान्स वेन्यू म्हणून जाहीर करचो, आपाचो फुडारी अमित पालेकाराचो सरकाराक थोमणो। निवृत्त जुईजा वरवीं ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय, गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास म्हणटा चार्ल्स कुरैया संस्थेक घेवन कला अकादमीचें ऑडिट करात। आयतारा जाल्ल्या पावसांत कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमाक गळटी, तियात्र सुरू आसतना उदक गळपाक लागिल्ल्यान बोवाळ, आपाचो अमित म्हणटा ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय। काल तियात्र जाता आसतना जेन्ना थंय गळती जाली, म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आतां एक तयारी करपाक जाय, एक न्यू रेन डान्स वेन्यू म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय कला अकादमीक। कारण आय थिंक इट इज ओनली फिट टू होल्ड रेन डान्स वेन्यूज, इट इज नो लॉंगर फिट टू बी कॉल्ड एन आर्ट एंड कल्चर प्लेस। हे सगळे जे घडटा थंय ताका जबाबदार गव्हर्मेंट आसा। हे सगळे ज्या तरेन थंय घडटा ते करप्शनाचो शिखर गाठला, पणजे सिटीची तुमी वाट लावन दवरल्या, अँड दिस इज नथिंग शॉर्ट for calling for criminal investigation, and we demand from Aam Aadmi Party that immediate criminal investigation must be launched
we demand from Aam Aadmi Party that an inquiry has to be held under retired High Court judge so that the truth will come out, because Goa wants to know who is fooling people. Is it Art and Culture Minister or is it the Chief Minister? गोवा फॉरवर्डचो दुर्गादास म्हणटा चार्ल्स कोरियाक संघटनेक ऑन बोर्ड घेवन कला अकादमीचे ऑडिट जावचे. सो हातून एक स्पष्ट जाता की जे काम जे आसा हे सब स्टँडर्ड जाल्ले आसा. हांगा कोणाक वैयक्तीक दोश आमी दिनात, पूण जे तरेन काम जाला दिस रेज अ सिरियस डाउट्स ऑन द क्वॉलिटी ऑफ द वर्क आनी कन्सर्न. आनी हे जी कला अकादमी केल्ली ती चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन म्हणजे हे जे जगातले फामाद हे जे व्हडले इन्स्टिट्यूशनान केल्ली ती. सो जेन्ना तुमी हात घालताले ते रिनोवेट करपाक तांकां तुमी ऑन बोर्ड घेवंक जाय आशिल्ले. सो आमी मागतात की चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाक ऑन बोर्ड घेवचे इमिडिएटली. मुख्यमंत्र्यान हांगा काय इगो घेवन बसचो न्ही हो आमचो एडवायज की चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाक ऑन बोर्ड घेयात, थंय ऑडिट करात. आनी आतां इतकेदां फाटल्या जानेवारीच्यान खुबदां लिकेज्यो जाल्यो. मुख्यमंत्र्यान आज सुद्दां वचून पळोवंक जाय आशिल्लें न्ही. चीफ मिनिस्टरान वचून थंय एक इन्स्पेक्शन करपाची गरज आहा न्ही आनी डायरेक्शन दिवपाची गरज आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकसभेची 5व्या पावड्याची वेंचणूक जाली. 5व्या पावड्यारय मतदान 60त. पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र आनी यूपीत मतदान जालें. बंगालांत सगळ्यांत चड, महाराष्ट्रांत सगळ्यांत कमी. 6 राज्यांनी मेळून 49 मतदारसंघांनी मतदान. 6व्या पावड्या खातीर 25 मेक वेंचणूक. मतदान 60चो पावडो कसोच हुपना. गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच. स्कुटरीच्या सेल्फ एक्सिडेंटात बाणावलेचो 19 वर्सांचो तरणाटो सेल्सियस फर्नांडीस जीएमसीत उपचार चलतना सोंपलो. आयतारा लग्नाच्या रिसेप्शनाक वतना एक्सिडेंट. चडच मार लागिल्ल्यान उपाय ना जालो. तेवटेन उसगांवां लाकडाचे उणके हाताळटना क्रेन कोसळून कामगार गेलो. नमस्कार. तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयता ही जी बोंगसाळ हांगा आसा मिल जी उसगांव रस्त्याक आहा, हांगासर काल एक इन्सिडेंट जालो. उज्वल भगवान सिंग ठाकूर हो जो कामगार आहा 49 वर्साचो, हो हांगासर लाकूड खाली करतालो. हो मूळ मध्य प्रदेशाचो, रावपी फोंडा शापूर हांगासर. जेन्ना हो लाकूड खाली करतालो ताजेर जे लाकूड खाली करताले ताजेर तकलेर पडलें आनी ताका ऑन द स्पॉट मरण आयलें. फोंडा पुलीस सद्या हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या. मजगती स्कूटरीच्या सेल्फ एक्सिडंटात बाणावलेचो 19 पिरायेचो तरणाटो सोंपलो. लग्नाच्या रिसेप्शनाक वयतना आयतारा ताका एक्सिडंट जाल्लो. ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसतना ताका मरण आयलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत मान्सून पूर्व पावसाचो नेट. वेधशाळेचो येलो अलर्ट एक दीस करून वाडत आसा. 24 वरांत मुरगांव सगळ्यांत चड 68.2 मिलीमीटर पावस. पणजे, सत्तरी, पेडण्यां, दिवचले पावसाचो नेट. मजगती गोंयभर मान्सून पूर्व कामाक नेट आयला. मांद्र्यां मान्सून पूर्व कामां तडीक. मान्सून अंदमानांतल्यान केरळाचे दिशेन सरकता. आमी चड रावूं ना, कारण पावस केन्नाय पडूंक शकता. सो वी हॅव टेकन प्रायोरिटी ऑन दॅट. ते लोकांक हेचेर त्रास जावचो न्हू. आनी किंवा ज्यो बांयो आसात ती मागीर एकदां पावस लागल्या वर ते बांयो भरतात भितर, उदक भरतात भितर, मागीर आमकां काय करपाक मेळना भितर. सो हांवें बेगींतल्या बेगीन तें रेजोल्युशन घेवन स्थानीक पंच मेंबरांचेर जबाबदारी दिल्या की तेंच्यांनी तो इनिशिएटीव घेवन क्लिनींग करचें. आनी जे डेली वेजीस लेबर्स आसतले तो आमचो एक पंचायतीचो स्टाफ सांजच्या वेळार ज्या ज्या वॉर्डार थंय काम चालू आहा तेंची एक अटेंडन्स शीट घेतलो आनी तांकां तसो तसो आमी एक कायद्यान आमी तुमचो कितें पेमेंट करपाक जाय तो आमी करतले. गेल्या वर्सा आमी जर पळोवपाक गेल्यार सादारण 480 समथींग असो अमावंट जाल्लो एक्सपेंडिचर टू क्लिनींग गटर्स आनी वेल्स. सो तशेंच आमी पळयल्या गेल्या वर्साच्या एक्सपिरियन्सांत की काही ज्यो बांयो आसात पळय ते आमकां क्लिनींग करपाक मेळोंक ना. लोकांचे खुबशे जाणांचे कंप्लेनी आसले की म्हजी बांय जालना क्लिनींग. सो आनी वॉट एवर इट इज. सो आमी मागीर आतां अशें चिंतलां की स्थानीक पंच मेंबराक चड म्हायती आसता की वॉर्डान खंयची बांय आसा आनी ती बांय खरीच युजफूल आसा आनी ती जर क्लीन जावंक ना जाल्यार काय अर्थ ना हें काम करून. सो आमी सगळी जबाबदारी आतां स्थानीक पंच मेंबरांचेर दिलेली आसा की तेंच्यांनी आपापल्या वॉर्डान जे जे बांयो आसात आनी जे जे खरेंच लोक यूज करतात तेंच्यांनी पुढाकार घेवन ते क्लिनींग करचें. सो आमी चडशे जे रोड्स आसात पळय बांद्रे विलेजीन जे इंटरनल रोड म्हणून जाता, इंटरनल रोड चडशे आमदारा कडेन आमी आमचे नोट दिल्लो, पण चडशे आमचे जे इंटरनल रोड्स आसात ते हॉटमिक्स जाल्लेले आहात. थोडे जे कितें उरल्यात ते पावस सोंपोवन म्हाका दिसता की आमदारान जे सांगले त्या प्रमाणे आनी ऑनरेबल MLA ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी बी आमकां तितलो
तेको दिल्लो आसा मांद्रे विलेजीच्या रोडाच्या बाबतींत. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. मडगांव दामबाबाच्या देवळांत मार्चांत चोरी केल्ल्या शिरोडेच्या विकास नायकाक फातोड्डे पोलिसांनी धरलो. तोंडाक बांदून खंय दामबाबाच्या गळ्यांतलो हार चोरिल्लो. पोलिसांनी CCTV वरवीं सोदून चोराक धरलो. लोकांचो बेठोच बोवाळ नाका म्हूण देवस्थान समितीन खंय चोरी जाल्या म्हूण कोणाकूच कळपाक दिवनाशिल्लें. हार पोलिसांनी जप्त केला. मडगांवच्या दामोदर साल टेम्पलांत मार्चाच्या म्हयन्याक कोण तरी तोंडाक बांदून येयलो आनी लॉर्ड दामोदर हाचेर आसलेली भांगराची एक नेकलेस सुमार 1 लाख ताचो वेल्यू आसलो ती ताणें चोरून व्हेली. ते उपरांत ही चोरी जी टेम्पलाची कमिटी आहा तांकां गोमलें. तांणी फातोर्डा पुलिसीक इन्फॉर्म केलें पूण हो न्यूज तांणी पब्लीक करूं ना कित्याक जायते हिंदू भाव एक घडणे वरवीं तांचे सेंटिमेंट्स हर्ट जातले म्हूण. पूण आयज जेन्ना पुलिसीन जायतो तपास केलो, जायती इन्क्वायरी केली, जायते CCTV फुटेज तांणी पळयली, ते उपरांत पुलिसींनी आयज विकास वसंत नायक हो शिरोडाचो तरणाटो हाका अरेस्ट केला. तशेंच आयज आमकां गमन आयलां की ताका पुलिसीन 3 दिसाचें रिमांड घेतलां. आनी आतां न्यूज आयला की जी भांगराची नेकलेस ताणें चोरून व्हेलेली ती फातोर्डा पुलिसांनी रिकवर केल्या म्हूण. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावी डायस. इराणाच्या राष्ट्राध्यक्षाचे हेलिकॉप्टर लँड जातना क्रॅश. अध्यक्ष आनी विदेश मंत्री दोगूय सोंपले. अध्यक्ष इब्राहिम रईसी आनी विदेश मंत्री हुसेन दोगूय गेले. उत्तरी अस्तंत इराणात धुक्याक लागून खंय अपघात. अपघाताची चवकशी सुरू जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी विदेश वेव्हार मंत्री जयशंकरान खर दुख्ख उक्तायलें. भारतातूय दुखवटो. आसगांवां एका रेस्टॉरंटाची सिवेज रस्त्यार सोडली म्हूण बोवाळ. रेस्टॉरंटाची घाण लोकांचे दारी म्हूण बोवाळ पडला. रेस्टॉरंटवाले म्हणटा खंयच्यान लिकेज जाल्या ती मेंटेनन्स वाल्याक आपोवन सोदता. पावसाक लागून खंयच्यान लीक जालां तें खंय कळना. तो मेरेन रेस्टॉरंटाची सिवेज लोकांचे दारी. सिवेज इशू आणि हे एक हॉटेल न्हय. म्हाका दिसता गेल्या वर्सा 2 हॉटेलांचो तरी आमी झगडला. इश्ट प्रभा विला म्हणून आनी एक अमाडो विस्ता म्हणून थंयसरूय सिवेज रस्त्यार सोडटाले. सो असं करून चलना कितें. बेता ते हॉटेल काडटा सिवेज रस्त्यार सोडटा, काडटा सिवेज रस्त्यार सोडटा. आमी कोण असं कामकार कोण म्हणून सोदमल्या ते बिल्डर आनी हॉटेलवाले. आनी हेल्थ पंचायतीक जाल्यार पडले नाहीत ना. पंच मेंबरांक जावं सरपंचाक पडले नाहीत ना. हाचेर एक्शन जायत ना. पार्किंग रस्त्याचेर जाता, सिवेज रस्त्याचेर सोडटा, कोणूच एक्शन घेना. आमचो लायफ इज एट रिस्क. Drainage coming from Bowri on the road, dirty smell. So I turned and came back and I asked these people, what are you giving us? The sheet we have to take and you will take the cream. This is what I asked them. And this is not the first time. It has been several times. Not only me witness and the other colleagues who will talk now, they also will tell they have also witnessed such situation before. I don't know who allowed them to this drainage outlet on the street. Who authorized them? Somebody has authorized them. Somebody has done inspection. I don't know what inspection they have done, and this is the result of it. And we are taking the sheet. Are we there to take the sheet? They are making business, they are making money, and we are the sufferers. रेस्टॉरंट वाले म्हणटा पावसाक लागून जाला अशी लीकेज सोदता परते अशें जावचें ना. कुछ नहीं बोले सर. जो प्रॉब्लम था ड्रेनेज का, बाहर रोड पे पानी आ गया, हम उसको टैंकर मंगा के उसको सॉर्ट कर रहे हैं. इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगा. ये ऐसा फिर से नहीं होगा. नहीं होगा. ओके. ऐसा क्यों हो रहा था ये?
हमें चेक करना पड़ेगा पीछे हमारा जो मेंटेनेंस में से कहाँ से पानी है वो हम उसको चेक कर रहे हैं। मेंटेनेंस वाले को बुलाया हुआ है, कहाँ से ये लीकेज आ गया। कल बारिश हुआ हमको भी नहीं पता, बट उसकी हम चेकिंग कर रहे हैं। वो चेकिंग करके हमारा हो जाएगा, श्योरिटी देते हैं ये ऑफिस में। प्रेरणा खातीर सौरव शिरोडकार। फोण्या कुट्टी लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर लासून काबार, सुमार 9 लाखांचें लुकसाण जालां। मजगती कुट्टी वाठारांत कांय वरां वीज पुरवण बंद पडली। गडगड आनी जगलां मारून पावस सुरू आसतना ट्रान्सफॉर्मर जळ्ळो। नमस्कार, आमी आसात हे जे सबस्टेशन आहा कुट्टी हांगासर, आनी ह्या सबस्टेशनांतल्यान आमगे फोण्या सगळी लायट जी आहा ती डिस्ट्रिब्यूट जाता। काल आतां पयला सुरमी जो पावस आनी लायटिंग जे स्टार्ट जाल्लें आसा, आनी तितूंत भितर काल जो संक सुमार पावस पडलो आनी जे लायटनींग जालें, अकस्मात हांगासर जो एक ट्रान्सफॉर्मर 11 kVचो एका स्पार्कलिंग जालें आनी ताका उजो पेटलो। आनी म्हाका तो जो ट्रान्सफॉर्मर आहा तो उजो लागलो आनी जवळ जवळ 1 वर जी लायन आसा लायन बंद पडलेली फोण्याभर, आनी तो आतां रिस्टोर करपाक म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम हातीन घेतलेलें आसा। आनी जवळ जवळ सुत्रांनी म्हायती मेळ्ळ्या ताका 9 लाख रुपया कितें तांकां खर्च जाल्लो आसा म्हणून तो ट्रान्सफॉर्मर जोवन। आनी म्हाका दिसता ह्या पद्दतीन जी लायट आहा तेंच्यांनी रिस्टोर केली, पण ट्रान्सफॉर्मर करपाक तांकां आनी 24 तास वयतले। कुट्टीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। कुंकळे शांतादुर्गा कुंकळकान्नीच्या माजनाच्या अपमान प्रकरणात अटक जाल्ल्या नमिता फातर्पेकाराक 4 दीस पुलीस कस्टडी। वादग्रस्त श्रेया धारगळकार पोटांत दुखता म्हणून सांगून हॉस्पिटलांत एडमीट। तेवटेन लयराय आनी दोंडा विशीं नाका जाल्लो सोशल मिडिया पोस्ट केल्ल्यान भक्त फुर्योज। एक्शन घेवची म्हणून जमाव दिवचल पुलीस स्टेशनार पावलो। दोगूय आमदार श्रेयाक तडीपार करचें म्हणून मागतात। हांव मागता की हे आमचे आमदार आसा, बिचोलचे आमदार आसा, मयेचे आमदार आसा, तेंच्यांनी आमकां हेच्या बद्दल बायलेची जी अशी चलता पळय आमकां तेंच्यांनी एश्युरन्स दिवचो की आमकां हातभार लायत नाही, आमकां हितूनच्यान ते बायलेक हांगासर फुड्यान हाडून तेची चूक मागून ते अशें फुडें करचे ना ही एश्युरन्स घेतले। तशें तेणी सांगलें ऑलरेडी ती पुलीस कस्टडीन आसा आनी ऑलरेडी म्हाका दिसता ती मेडिकल ग्राउंडाचेर म्हाका दिसता आतां हॉस्पिटलान गेला। सो आमी आमच्या PIक रिक्वेस्ट सांगला ताका, स्ट्रिक्टली ताका आमी सांगला, दोगांयनी हांवें आनी प्रेमेंदान सांगला मयाच्या आमदारान की तिका आमकां अरेस्ट केल्ली जाय आसा। हे तर एक गोष्ट कित्याक पयलीं लोकांक हांव सगळ्यांक सांगता मिडिया मार्फत, अशें जे हाल्ली हे लोक जे कोणाच्या धर्माचे हे करता हे लोकांनी कितें बेश्टे उलोवपाचें न्हू, आनी कितें उलयल्ले आमी घेवचेय ना। आज घेवचे आज आमी घेवचे ना कित्याक आज जर कोणी एकट्यान म्हटल्यार आमचे तिसर भावनीक हे आसा। आज आमी देवळान वता, आमच्या देवळान वता, खंयच्या लयराई मातेच्या खंयच्याय देवळान जर वता आमची भावना आसा तिसर, आनी आमचे भावना आमी कशेच दुखोवंक दिवचे ना। सो त्या बद्दल आमी तुमच्या लोकां बरोबर आसात। आमी ही गोष्ट कन्सिस्टंटली फॉलो करतले आनी आमी पळयतले की हे बायलेक खरीच अरेस्ट जावपाक जाय। फक्त तुमचो लोकांचो आमकां सपोर्ट जाय, तुमचो लोकांचो आमकां सपोर्ट सदांच रावतलो ही हांव अपेक्षा धरता। PIक ऑलरेडी आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा, आमी मुख्यमंत्र्याकय आमच्या इन्फॉर्म करतले। मुख्यमंत्री आउट ऑफ स्टेशन आसा पण ताकाय आमी इन्फॉर्म करतले, कित्याक बिचोली तालुका म्हणटकच आमी सदांच आमच्या CMकाय आमी बरोबर घेतात। आमच्या बरोबर आमचो मयेचो आमदार आसा आनी तो हाका सपोर्ट करता। ह्या धारगळकर अशा ह्या एक बायलेन संबंध गोमंतकीय भावना दुखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आज आमच्या जे लयराई देवीचे भक्तगण सगळे जे आसात ते सगळे दुखावलेले आसात आनी ही जी सामाजीक सलोखो बिगडपाचो जो प्रयत्न करता हे बायलेक हांगासून जे कितें तडीपार करपाचे जे डिसिजन आमच्या सगळ्यांच्या समक्ष जाल्ले आसा ह्या डिसिजनाक आमी सगळे जाण दोगूय जाण समर्थन दिता। आयज सरकारी दरबारी ह्या बायलेचेर जितली कठोर कारवाई जावपाक जाय तेच्या फाटसून आमी सदैत आसतले। आयज गोंयांत जे इतले बरें वातावरण आसा हे वातावरण बिगडपाचो प्रयत्न अश्यो गलिच्छ बायलो ह्यो आयज फुडें चाललेल्यो आसा आनी ह्यो ह्या असल्या राजकारणांत रावून आपलो धंदो करतात। ह्या बायलांक न्हू तडीपार हे करूंकूच जाय आनी हे जे NGO ह्या नांवान हे बिझनेस जे चल्लेले आहा हे स्टॉप जावपाक जाय। हाका कोणी हाका NGO म्हणून परमिशन बीन दिला न्हू तेय आमी सोदून काडटले आनी संबंध जनते फाटसून आमी रावतले आनी आमकां कठोर ह्या
कारवाई हेंचे जायसर आमी ह्या फाटसून रावतले. कान्स फिल्म फेस्टिवलांत पाम डॉग अवॉर्ड पळोवंक घे गर्दी. फिल्मांनी काम करपी सुन्याचो परफॉर्मन्स पळोवन तांकां अवॉर्ड दितात. अंदूचो अवॉर्ड एनाटॉमी ऑफ अ फॉल ह्या फिल्मांतल्या मेसी ह्या सुन्याक. 7 भारतीय चित्रपटांतल्या मंथन चित्रपटाचें कान्सांत स्क्रिनींग. प्रुडंट कान्सांत सचिन चट्टेकडच्यान कान्साचो 4थ्या दिसाचो रिपोर्ट. Well, we are almost at the halfway mark and we've seen many films that have been showcased here. All eyes are on 25th of May when the Palme d'Or, the competition winner, will be declared. But apart from all the prizes that are there is one very interesting prize at the Cannes Film Festival, and that is the Palme Dog. Yes, it is an award given to a dog, the best dog in all the films that are being showcased at Cannes. Now, it's not an official award, it's an informal kind of an award where critics get together and they decide which was the best dog performance in all the films that were shown at Cannes. Now, this is not a very old award, it's been about 25 years, but I must say it's one of the most fascinating ones. It has also happened that filmmakers like Quentin Tarantino, actresses like Tilda Swinton, they have personally gone to collect the award on behalf of their dog which was there in the movie. Now this year also there are a bunch of films in contention, and today there was a film which I saw called Dog on Trial. Well, the name is very, very suggestive, and it's based on a true story about a dog who was actually on trial. Now something like this has never happened. It did happen once upon a time in the Middle Ages, as the film tells us, but it has not happened in a long time. I must also add here that France is a very dog-friendly country. You don't just see dogs on the streets, along with their owners of course, on a leash, but you also see them inside buildings and inside malls, and they are just about everywhere. In fact, there is the Marché du Film, which is the film market, which is downstairs here in this very building. Well, there you see dogs inside the film market, and it's a very pleasant sight, I must say, the way the dogs are roaming around and the way even the dogs smile at you. Now, among the Indian films that are being screened here at the Cannes Film Festival, there is a restored version of Shyam Benegal's Manthan. Now, it was nice to see Nasruddin Shah present there for the screening, along with Pratik Babbar, the son of Smita Patil. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.